फेक करन्सी प्रकरणाच्या तपासा खातीर गोंय पुलीस बेळगांवा गेल्ले, मात दुबावीत न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ल्यान पुलिशेक तांची चवकशी करपाक मेळ्ळी ना। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हापशेच्या ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन ह्या चारूय भुरग्यांक 7 लाख रुपयांच्यो फेक नोटी दिल्ल्यो खंय। ह्यो फेक नोटी मोडून खऱ्यो नोटी घेवप इतलेंच तांचें काम आशिल्लें। थारिल्ल्या प्लाना प्रमाण तांणी बेळगांवा शॉपिंग करपाक सुरवात केली। 500च्यो खोट्यो नोटी मोडपा खातीर तांणी 100 रुपया किमतीच्यो बारीक बारीक वस्तू घेवपाक सुरवात केली। 500च्या फेक नोटी बदला तांकां 400 रुपया मेळटाले। कांय वेळ शॉपिंग केल्या उपरांत ते एका रेस्टॉरंटात जेवपाक गेले। थंय तांणी बिर्याणीची ऑर्डर दिली, पूण बिल दिवपाक गेले तेन्ना ते सापडले। रेस्टॉरंट धनियान फेक नोट वळखली। चारूय जाणांक ताणें धरले आनी पुलिशेच्या सुवाधीन केले। जशें तुमी पळयलें की काल बेळगांव पुलिसेन फेक करन्सी खातीर 4 जाणांक अरेस्ट केल्ले। ते चारांतले 3 जाण हे गोंयचे आसले। तेजे पयलेचें नांव हा की मोहम्मद अब्बास, हो धवल्ली रावपी। मागीर रुपेश वाकोडे हो काणकोणचो भुरगो, आनी एक हुसेन बक्षी हो मारगांवचो। सो आनी चवथो आहा तो श्रवण कुमार हो बिहारचो पण रावता गोंयानूच। एक्चुअली ती फेक करन्सी आहा ती खडे बाजारांत जेन्ना पुलिसान तांकां अरेस्ट केलो तेन्ना कळोन येयलें की जे फेक करन्सी खडे बाजारांत खंय ते कितें आयटम घेताले आनी त्या आयटम घेतले म्हणून त्या शॉपकाराक खंय तरी डावट येयलो की हे फेक आहा म्हणून। तेणें बेगींतल्या बेगीन कॉल केलो पुलिसेक आनी तांकां सांगलें की आमच्या कडेन एक 4-5 जाण भुरगे आहा ते फेक नोटी घेवन येयल्या म्हणून। तशें पुलीस थंय बेळगांव पुलीस थंय पावले आनी तांकां रेड हँड तेन्ना धरलेले। कोर्टा मुखार येयलो आनी ज्युडिशियल कस्टडीन ते सद्याक बेळगांवच्या आसा। आनी मेजर अपडेट म्हटल्यार ते आज कन्फर्म जाता आमच्या सुत्रा कडल्यान की हे जे पयशे आहा जे फेक करन्सी आहा हे गोंयानूच तांकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक लायिल्ले म्हणून कळोन येता। आनी ते डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर 4 दीस पयलीं म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन खंय हे पयशे डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर ट्रान्सफर जाल्ले आहा असो एक प्लॅन दिल्लो तांकां हे पयशे डिस्ट्रिब्यूट त्या प्रमाणे ते बेळगांव वचोन ते डिस्ट्रिब्यूट करताले। सो इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन येयलें की हांकां म्हापशा जेन्ना डिस्ट्रिब्यूट जाले पयशे तेन्ना ऑलमोस्ट खंय 7 लाख रुपया हे फेक करन्सी तांकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक लायिल्ले। तेतूंतले काल आमी बेळगांव पुलिशेन पळयले ऑलमोस्ट 2.5 लाखा वयर खंय तरी तेंच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट तांकां करपाक दिले ते पयशे तांकां मेळ्ळेले आसा। आनी हे आतां बाकीचे खंय हे बाकीचे बॅलन्स आहा तो फेक करन्सीचो तो खंय तेंच्यांनी स्पेंड केला हे आतां कर्नाटका पुलीस ते आतां करतात। सो एक्चुअली ही फेक करन्सी जे करताले ते म्हटल्यार एक खंय तरी खडे बाजारान वचोन नाल्यार बाजारान खंय तरी वचोन एक 100 रुपयाची वस्तू घेवप, ताका ती फेक जी नोट ताका 500 रुपयाची दिवप आनी तेज्या कडल्यान जे उरलेले बॅलन्स पयशे आहा ते घेवप। अशें करून हे इल्लिगल जे दिताना फेक दिवप आनी घेताना रिटर्न घेताना हे लिगल घेवप पयशे, अशें करून ते डिस्ट्रिब्यूट करताले। काल ही बेळगांव हांगा एक बिर्याणी जेन्ना खावपाक गेले थंयसर बिर्याणी खावन जेन्ना पयशे दिवपाक गेले ते तेन्नाच खंय ओनरान ताका डावट येयलो आनी ओनरानूच त्या पुलिसाक फोन करून हांकां 4 जाणांनी धरून दिल्ल्या। सो आतां इन्व्हेस्टिगेट करता की बाकीचे पयशे खंय आहा ते। सो बाकीचो 7 लाखाचो एमावंट खंय आहा तो आतां तेंच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट केला काय खंय दवरला हे इंट्रोगेट आतां तेंची चालू आहा। सोर्स खंयच्यान हो सोदपा खातीर ते गोवा पुलीस बेळगांव गेल्ले म्हणून कळोन येता आनी बेळगांव तांकां जे 4 जाण आहा तांकां इंट्रोगेट करपाचे आसले पण तांकां इंट्रोगेट करपाक मेळोंक ना कित्याक की हेंच्या कडेन कन्सर्न गोवा पुलिसा कडेन काय कन्सर्न तेजो कोर्टाची ऑर्डरूय नासली। सो तेज्या खातीर तांकां इंट्रोगेट करपाक मेळोंक ना। सो गोंयची टीम आतां परत गोंयान पावल्या म्हणून कळोन येता आनी जशी तांकां कोर्टाची ऑर्डर मेळटली हे गोवा पुलीस तेंची इंट्रोगेट करतले। साहिल मांद्रेकारा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।